हांव पयलीं 62 इयर्स पूर्ण केल्या म्हणून शुभेच्छा दिता. आनी गोमंतक हे आमी ल्हानपणांतल्यान आयकिल्लें नांव. खंयच्याय शाळेन सुद्दां आमकां जेन्ना बाई टिचर कितें सांगताली, कितें पेपर गोमंतक वाचून या अशें सांगताली. मागीर तो गोमंतक घेवन वाचून मागीर प्रिपेर जावन वचपाचें. हांव अशेंच गोंयकारांक गोंयच्यो खबरी एक फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी म्हणटा तो गोंयकारांक गोमंतक असोच सदांच गोंयकारांच्या मनान जी स्थान दवरून आसा तो फुडें व्हरचें म्हणून परत एकदा शुभेच्छा दिता. थँक्यू सर. आता गोमंतक पेपर वेगवेगळे जे न्यूज आसा ते हाडटात. तुमकां कितें दिसता आतां लोकसभा वेंचणूक येवपाची आसा, खंयचे मुद्दे गोमंतकान मांडचे अशें तुमकां? ना, अनेक मुद्दे आसा. एक म्हणजे लोकसभा एक गोमंतकारूच हांवें पयर आयकिल्लें की टीव्हीच्या हाचेर की वैचारीक हाचेर जाता, तरी सुद्दां गोंयचे काही अनेक मुद्दे आसता ते खंय तरी ताका एक फुडें एक हे दिसूंक जाय पेपरान आयल्या लोकांच्या. आनी जे नेते इलेक्शन कंटेस्ट करतले तांच्या मनान ते खंय तरी उरूंक जाय म्हणून जर देशाचे तरी इलेक्शन असले तरी सुद्दां स्थानीक जे मुद्दे आसा ते फुडें आमचे खासदार जातले तांच्या मनान खंय तरी उरून ते फुडें हाडपाक गोमंतकान म्हाका दिसता की एक सक्रीय भुमिका घेवची आनी ते नेत्यां कडेन ते मुद्दे व्हरप. थ्रू पेपरूय जाता, लोकांच्याय मनान उरता, ते मागीर नेत्यांक प्रश्न विचारतात. हाचेर एक इम्पॉर्टंट एक भाग आसा लोकशायेचो, तो बऱ्या तरेन करचो. थँक्यू सो मच.